मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या दिसा नव्याना वेळार आमी भुरग्यां विशयान नियाळटा. देखून आयच्या वांजेलांतलीं उतरां आमी आयकलीं. जेजू सांगता, भुरग्यांक म्हजे सरशीं येवंक सोडा, तांकां आडाय नाकात. जेजून भुरग्यां विशयांत हेर सुवातेनी सांगलेलीं थोडीं उतरां आमी उडासा काडचें जाल्यार तो सांगता, भुरग्यां बरी आमी जाल्ले करीत सर्गींच्या राजांत रिगाशें नांव. अशें भुरग्यांक घेवन विशेश लिसांवां तो आमकां शिकयता. ह्या लिसांवां पैकी एक दोन लिसांवां आमी घेवया. पयलें, आमी भुरग्यां बरी जाल्ले करीत सर्गींच्या राजांत रिगाशें नांव. भुरग्यांक पळयतना कोणाक खुशी जायना. भुरग्यांक पळयता सगळ्यांक खुशी. कसलो एकलो मनीस कितलो कठीण आयसो जाल्यारय भुरग्यांचें तोंड पळयतना तो सादो जाता. आनी अशें भुरग्यांक पळयतना ती उपजोवचो संतोश व्हरतो. कित्याक भुरगीं आमकां मोगाचीं. भुरग्यां थंय कपट पडना. दे आर इनसेंट. शीद उलोवणें कितें सांगूंक सांगलें लिपोवन दवरचें कांय ना. निश्कपटपण. देखून सोमी आमकां सांगता जें आमचें तें आसा जाय, निश्कपटपण. भुरगें तें आसा बरवसो. भुरगीं आवयच्या पासलेन न्हिदतात. पिसफूल स्लीप. कांय खंत ना. बरवसो आसा तांकां. फाल्यां कितेंय घडत, अनेक खिणाक कितेंय जायत, त्या विशयान खंत ना. संपूर्ण बरवसो. डावट ना, दुबावच ना. असलो बरवसो आमकां जाय. भुरग्यांक तर आमी शिकत जाय. भुरगीं शिकोवंक तयार. भुरग्यांक आमी हातीन घेतल्यार भुरग्यांक हर एका विशयान विचारूंक जाय, हें कित्याक. भुरगीं शिकतात, शिकोवंक तयार. व्हडां थोडे फावटी आमकां सकड कळीत आसा म्हूण चिंतात, आमकां कांय शिकोवंक ना. भुरग्यांक तावन आमकां एक लिसांव आसा, आमी निरंतर विद्यार्थी, शिकते रावच. भुरग्यांक थंय राग, हगे, जिद्द ना. एक खिणाक एकामेका मान पडटीत भुरगीं, पूण उडास ना तो. एका 2 मिनटां भितर परतून फ्रेंड्स ती. अशें आमचे थंय विविध कारणां खातीर झगडीं उपजातीत, पूण आमी परत सारकें जावन भुरग्यांक हांव हें लिसांव आमी शिकोवंक आसा. कसलेय आमी काळजान प्रत्येक जावन राग हगे दवरचें न्हय. हें भुरग्यांक आमी शिकचें. एक कन्नड गीत अशें आसा. ಗುಡಿಯಲಿರುವ ಶಿಲೆಗಳೆಲ್ಲ ದೇವರಂತೆ, ಗುಣವಿರುವ ಮನುಜರೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಂತೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ದೇವರಿಗೂ ಭೇದವಿಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರ ಮನದಲ್ಲೂ ಕಪಟವಿಲ್ಲ. वापरपाची उतरां. ल्हान भुरगीं आनी देव समासम, तांचे थंय दोगां थंय कपट म्हणना. भुरग्यांक थंय दैवीकपण दिसता. अशें म्हणून ही उतरां आमकां सांगतात. दुसरी उतरां आमी नियाळची. जेजू सांगता, भुरग्यांक म्हजे सरशीं येवंक सोडा. आनी आनी एक उतर ह्या वेळार आमी मती घेवया. आवयांनी भुरग्यांक जेजू सरशीं हाडली. भोव गरजेचीं उतरां. आमच्या सडावत कुटुंबांनी ल्हान भुरग्यांक ती ल्हान आसतना तावन भावार्थ शिकयतात. ल्हान भुरग्यांक घेवन आल्तारी लागीं वचोन कितें म्हणटात म्हूण सांगल्यार तें अशें इमाजीक दाखोवन जेजू कोको दी, बोबो दी, अशीं उतरां. सादी उतरां. त्या भुरग्यांक समजातात की म्हण कळयता, पूण ती उपरांत क्रमेण ती अर्थ करूंक शकतात. देखून सगळी देवातान येता, ताचें तें आमी मागत जाय. अशें भावार्थाचें पयलें शिकप. भुरग्यांक समजोवच्या भाशेन कोको दी, बोबो दी. ताच्या उपरांत त्या भुरग्यांनी बेसांव मागोवंक शिकयतात. वडिलांचें बेसांव. कोण सकट वडील आसात तांचे लागीं बेसांव मागोवंक शिकयतात. इगर्जेक आपोवन व्हरतात. आनी प्रत्येक जावन मोंती फेस्त आयलें जाल्यार भुरग्यांक कडेन फुलां दितात. आनी भुरग्यांकी खुशी, सगळ्यांकी खुशी. भावार्थाची एक शिकोवण. आनी ताच्या उपरांत दोतोनीक धाडटात. अशें एक क्रमप्रकार भुरग्यांक भावार्थाचें शिकप. आनीक उतरां सांगचें जाल्यार जेजू सरशीं आपोवन हाडचें. आवयांनी जेजू सरशीं आपोवन हाडलें.
भुरग्यांक आमी जेजूसाची आपण हाडचें हे निरंतर जावन आसा म्हणल्यार आमकां संतोश. तरी मस्त सुवात्यांनी ही गजाल ना. आयल्या वर्सांनी आमचो अनुभव कितें म्हणून सांगल्यार थोड्या तरी कुटुंबांनी मागणेंच ना आनी मागणेंच नाका देखून भुरग्यांक ही मागणें शिकयनात आनी ताचें फळ जावन भुरग्यांक इगर्जेकी हाडिना. तांणी केदाळ पयल्या कुंभाराच्या दोतोरीक मात हाडूंक प्रयत्न करचे आसता, ताच्या पयलीं हाडिनात अशें असली गजाल आसा. आनी अशें जाल्यार कितें जाता, जेजूची उतरां पळया, म्हजे जशी येवंक सोडा, आडाय नाकात. आनी मस्त फावटी असले एक आडावचे आमकां दिसून येता. हें जायना. आवयांनी आनी हेरांनी भुरग्यांक जेजूसाची हाडली. आमी भुरग्यांक जेजूसाची हाडूंक आसा. भुरग्यांची मागणी आमी हाडूंक आसात. भुरग्यां विशयांतलो हुस्को आमी दाखोवंक आसा. भुरग्यां विशयांत आमी चिंता आठोवंक आसा. विश्व संस्थेन आयल्या वार दिल्ल्या एका वर्देंत अशी एक गजाल आसा. 2030 ह्या इस्वे भितर लगभग म्हळ्यार सुमार 52 मिलियन भुरगीं कठीण दुर्बळकायेंत आनी खाण आनी वखदां नासतना मरतलीं. 52 मिलियन भुरगीं. ताचे उपरांत आनी एक पॉयंट्स थंयसर आसात. पॉयंट आसा, 60 मिलियन भुरगीं इस्काल शिकोवंक तांकां अवकाश आसना 2030 भितर. आनी हें सडावत आफ्रिकाच्या सहारा प्रदेशाच्या भोंवारी आसच्या राष्ट्रां विशयांत उल्लेख कर आनी सगळ्या संवसाराच्या भुरग्यांचो उल्लेख कर. ताच्या उपरांत 150 मिलियन चेडवां भुरगीं 18 वर्सां जावच्या पयल्यान तांकां खाजर करण बाळपणाच्या खाजराक बाल्य विवाहाक लोटतात अशें म्हणून एक गजाल आसा. ही आकांताची गजाल. भारतांतच 108 मिलियन बाळ कमेली आतांत आसात. बाळ कमेली म्हळ्यार ल्हान भुरगीं इस्कालाक वचोंक तांकां अवकाश ना. खंयच्या खंयच्या फॅक्टरींनी काम करनासात. कठीण कश्टांची जिणी जिवनात. अशें मस्त कश्टांनी आसची भुरगीं आसात. देवाक आमी अर्गां दिवया. आमकां आमच्या बोवारी आसची भुरगीं बऱ्या तरान सकट सवलती जोडूंक सकल्यान जाल्यार, बरीं आवय बापूय तांकां आसा जाल्यार, बरें शिकाप तांकां मेळटा जाल्यार, बरीं वडिलां तांकां आसा जाल्यार आमी देवाक अर्गां दिवया. ही गजाल सगळ्यांनी ना. हांगासर दिले अंकी अंश पळयत आसतना आमकां बेन दिसता कितलेशा भुरग्यांक असले सवलत येतनात. आवयांनी भुरग्यांक जेजूसाची हाडलें. आमी ह्या भुरग्यांक आल्तारी कडेन हाडया, जेजूसाची हाडया, तांचे पासत मागया आनी आमचे तावन कितें साध्य आसा ती मेटांक काडूंक आमी